नमस्कार येवकार गोवा टुनायटात राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स। कर्नाटकात काँग्रेसीक कौल 136 सीट दिवन स्पष्ट बहुमत। बीजेपी घरा जनता दल 20चेर काँग्रेसवाले म्हणटा श्रेय राहुलाक। सिद्धरमैया डीकेशी मुख्यमंत्र्याचे रेशीन फाल्यां सीएलपी। गोय कर्नाटक शिमेक तेकून आशिल्ल्या कर्नाटकाच्या 3 मतदारसंघातल्या 2 जाग्यांचेर काँग्रेसीक जैत। एके सुवातीर बीजेपी कर्नाटक काँग्रेसमय। कर्नाटकात वेंचणुकेक मुख्यमंत्री धरून गोयचे मंत्री आमदारांनी केल्ल्या प्रचाराचे जाय तशें फळ ना। दीस रात नेटान प्रचार, चडशे कडेन कमळ बावले। काँग्रेसीचो हाय फाय। कर्नाटकात लोकशाय जिखली, राहुल गांधीचे जैत। गोयचे काँग्रेस फुडारी म्हणटा म्हादयचो घात केलो ताचो परिणाम। सीटी रवीक धाडलो घरा। गोयच्या काँग्रेसीचो बीजेपीचेर टिकेचो फार। मिरामार दर्यांत सकाळी एक बोट सँडबाराचेर शिरकली। बोटीर आशिल्ल्या दोगांक दृष्टी लायफ गार्डान केले साल्वार। बोट नेमकी कोणाची ते कळिल्ले ना। फुडल्या वर्सा सावन शिक्षणीक धोरणाचो दुसरो टप्पो लायतले चालीक। ह्या वर्सा सावन पयलो टप्पो चालीक। 3 वर्सांचेर नर्सरीत ऍडमिशन आणि 6 वर्सांचेर पयलेत ऍडमिशन। मुरगांवा उपरांत सांग्यार सोसायटीनी भट्टिल्लो इबाडिल्लो तांदूळ। तांदळांनी किडे, खावपाची परिस्थिती ना। लोक मोर्चा घेवन नागरी पुरवण खात्याचेर। खात्यान ऍक्शन घेवची म्हण मागणी। आणि गोयभर रोखडेच 2 व्हिलरीचेर फाटल्यान बसतल्यांक हेल्मेट सक्ती। रस्त्या वयल्या बेशिस्तीन वाडटात बळी। गोय पुलिशेची सद्याक जागृताय। उपरांत ट्रॅफिकाचे कलम 194 डी लागू। खबरो विस्तारान। दक्षिणेतलो एकमेव गड आणि मोठे राज्य बीजेपीन वगडायले। कर्नाटकाच्या मतदारांनी बीजेपीक न्हयकारून काँग्रेसीक आपणायली। 224 मतदारसंघाच्या विधानसभेत काँग्रेसीक स्पष्ट बहुमत। काँग्रेस 136 जाग्यांचेर जिखली जाल्यार बीजेपीक कशी बशी 64। जनता दलाक फक्त 20 सीटां। काँग्रेस म्हणटा राहुलाचे जैत। बीजेपीक लोकांनी जागा दाखयली। डीकेशी सिद्धरमैया मुख्यमंत्र्याचे रेशीत फाल्यां सीएलपी शिक्को हायकमांडाचो। काँग्रेसीचे कर्नाटकात अच्छे दिन जाल्यार बीजेपीक मोठो धपको। बीजेपीन दक्षिणेतलो आपलो एकमेव गड आणि मोठे राज्य वगडायले। डबल इंजिनाक डबल धपको दीत काँग्रेसीन स्पष्ट बहुमत जोडले। 224 मतदारसंघापैकी 136 मतदारसंघांनी लोकांनी काँग्रेसीक हात दिलो। कर्नाटकात सत्ते खातीर जनतेचो स्पष्ट कौल जाल्यार बीजेपी कशी बशी 64 सिटांचेर जिखली। जाल्यार कर्नाटकाच्या राजकारणात किंग मेकर म्हणून फेमस जाल्ल्या जनता दल सेक्युलर पार्टीकूय फक्त 20 सिटां मेळ्ळी। हेरांक फक्त 4 सिटांचेर समाधान। काँग्रेसीन कर्नाटकाच्या जैताचे श्रेय राहुल गांधीक दिले। आता रेस सीएम पदा खातीर। कर्नाटकात काँग्रेसीचो सीएम म्हूण सिद्धरमैया फ्रंट रनर जाल्यार डीके शिवकुमारूय रेसीत। बीजेपीक आपली हार मान्य। आत्मपरीक्षण करून काम चालूच उरतले म्हूण थंयचे फुडारी उलयतात। जाल्यार प्रधानमंत्री मोदीन काँग्रेसीक ट्वीट करून जैता खातीर शुभेच्छा दिल्यो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोयच्या शिमेक तेकून आशिल्ल्या 3 पैकी 2 सुवातांचेर लोकांनी काँग्रेसीक हात दिलो जाल्यार एका मतदारसंघात कमळ फुल्ले। गोय कर्नाटक शिमेर खानापूर, हल्याळ, जोयडा आणि कारवार मतदारसंघ। तातूंतल्या खानापुरांत भाजपाचो विठ्ठल हलगेकर 54,000 मतांनी जिखलो। कारवारांत काँग्रेसीच्या सतीश सैलाक 2,500च्या लिडान जैत मेळ्ळें आणि हल्याळ जोयडात काँग्रेसीचो आर.व्ही. देशपांडे जिखलो।
गोवा आणि कर्नाटकच्या सीमेचेर जे कोंकणी भाषिक असा त्या सीमेचेर टोटल कर्नाटकातले 3 मतदारसंघ येतात. त्या 3 मतदारसंघापैकी 2 मतदारसंघात काँग्रेसचो विजय जाल्लो आसा आणि एका मतदारसंघात बीजेपीचो विजय जाल्लो आसा. जो कारवार हो सगळ्यात जास्त कोंकणी भाषिक कोंकणी मतदार असलेलो मतदारसंघ असा. या मतदारसंघात काँग्रेसचे उमेदवार सतीश सल यांचो 2,500 मतान विजय जाल्लो आसा. तसेच जे विद्यमान आमदार आशिल्ले भाजपचे रुपाली नाईक यांचो पराभव जाल्लो आसा. तो दुसरो मतदारसंघ असा कारवार जिल्ह्यातलो जो गोवा बॉर्डरीचेर असा तो हल्याल-जोडा हो मतदारसंघ असा. या हल्याल-जोडा मतदारसंघात काँग्रेसचे उमेदवार आर.व्ही. देशपांडे हे 3,500 मतांनी विजय झाले असा. तसेच जे भाजपचे उमेदवार आशिल्ले सुनील हेगडे हे 3,500 मतांनी त्यांचा पराभव झाले असा. तिसरो जो मतदारसंघ असा तो बेळगाव जिल्ह्यात येता जो खानापूर मतदारसंघ असा. या खानापूर मतदारसंघात मात्र एक ऐतिहासिक विजय भाजपाक मेळिल्लो असा. भाजपचो जो उमेदवार असा विठ्ठल हलगेकर हे का तब्बल 54,000 मतांनी तेका विजय मेळिल्लो असा. तसेच त्याचे विद्यमान आमदार आशिल्ले काँग्रेसचे अंजली निंबाळकर हेंचो ते पराभव जाल्लो असा. गोयचो मुख्यमंत्री धरून गोयचे मंत्री आमदार कर्नाटकात प्रचाराक गेल्ले. दीस रात नेटान प्रचार केल्लो. मात चडशे सगळेच कडेन काँग्रेसीचे उमेदवार जिखल्यात. बेळगाव जिल्ह्यातल्या 18 मतदारसंघात मुख्यमंत्र्याकडेन जाल्यार उत्तर कन्नडात 6 मतदारसंघाचो इन्चार्ज विश्वजीत आशिल्लो. सांजे मेरेन मेळिल्ल्या निकालाचो रिपोर्ट पळयात. खासा रिपोर्ट. पहिलेच फावट गोयचो बीजेपीचो ब्रिगेड शिमे वाठारांत इतल्या मोठ्या प्रमाणात कर्नाटकाच्या वेंचणुकेक एक्टिव्ह जाल्ले. दीस रात कॅम्प करून ग्रास रूट पाविल्ले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक बेळगाव जिल्ह्यातले 18 मतदारसंघ, विश्वजीत राणेक उत्तर कर्नाटकातले 6 मतदारसंघाची जबाबदारी. मात चडशी सगळीकडे कमळा बावली आणि काँग्रेसीचो हायफाय. म्हणजे आमच्याकडे फक्त 8 लोकांकडे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी असली. फक्त भितरले एक उत्तर कन्नडा भितर कर्नाटक विधानसभेचे जैत बीजेपीक बुद्ध शिकोवपी. कर्नाटकाच्या लोकांनी राहुल गांधीच्या विचाराक तेंको दिलो. बीजेपीच्या राजकारणाक न्हयकारले. म्हादयचो खून करपी बीजेपीक लोकांनी बुद्ध शिकयल्या. डिफेक्शनात मुखेल वांटो घेवपी सी.टी. रवीक घरा धाडलो. गोंय काँग्रेसीचो बीजेपीचेर फार. कर्नाटकात लोकांनी मतां फुटपाक दिली ना. गोंयांतय लोकांनी खंयच्याय पार्टीक मतां दिवच्या परस स्पश्ट बहुमत दिवचें म्हण काँग्रेस फुडाऱ्यांचो उलो. कर्नाटकाच्या जैतान गोयच्या काँग्रेसीनूय हड्डे फुडें काडले. म्हादय धरून हेर मुद्द्यावेल्यान बीजेपीक धुवन काडली. म्हाका दिसता दिस इज द बिगेस्ट डिफेट ऑफ द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी. कित्याक ताणें जवळपास 42 जाग्याचेर आपले रॅलीज केल्यो आणि तातूंतल्यो मोर दॅन 60% जाग्याचेर ते आज पडल्या. जो आमचो लिडर श्री राहुल गांधीन भारत जोडो यात्रा जी केल्ली आणि त्या भारत जोडो यात्रेन हे जे लोकांचे मुद्दे जे आशिल्ले हे लोकांचे जे मुद्दे जे काडिल्ले ताणें लोकांक एक हाडपाचो प्रयत्न केल्लो. हे मंत्री वचून थंय स्टेशन जाल्ले तेय सिटां पडली. म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें? ह्या मंत्र्यांनी जाणी गोयच्या म्हादयचो जो मर्डर केलो ते कर्नाटकाच्या जनतेन आज दाखवून दिल्लें आसा. तांचो प्रभारी जो भारतीय जनता पार्टीचो जो प्रभारी आसा गोयचो, हू वॉज द मास्टर ऑफ डिफेक्शन, जी 2 डिफेक्शनां जाली ताजो तो मेन प्रायम मनीस आशिल्लो, ताका आज कर्नाटकाच्या जनतेन घरा धाडला. कर्नाटकान एंटी बीजेपी मतां फुटपाक दिली ना. गोंयांतूय लोकांनी चिंतून मतदान करचे, स्पश्ट बहुमत दिवचे म्हूण उलो. आनी गोंय कितें जालें जेन्ना इलेक्शन येयल्ली तांकां म्हाका सदां कर्नाटका ज्यो आमगे गोंय थोड्यो पार्टी आशिल्ल्यो ज्यो ते महान डिवायड करून जे सरकार केलां हें कर्नाटका करूंक मेळना. सो म्हाका दिसता आज टायम आसा की गोंयचे जनतेन हेजे मुखार जेन्ना इलेक्शन जातलें आनी आमगे इंडियेच्या जनतेन चिंतपा जाय डिवायड करून जेन्ना आपूण काय हेच्या कोदल्यार ते बसताय हें जावपा जायना. सो कर्नाटका हें तें व्हडलें लेसन जालें की दे कूड नॉट डिवायड द वोट्स. हेजे मुखार हांव मागतां गोंयच्या जनते कडेन की आज कर्नाटकान जे वोटर्सान बीजेपीक दाखोवन दिलां ते आमी तांकां गोंयकारांनी दाखोवन दिवपा जाय.
सो गोंयकार एक्चुअली 37% वोटिंग आलो तेंका आज म्हळ्यार ते सत्या चलयताय आज दाखोवन दिलें सो वेन एवर वी वोट नेक्स्ट टायम वी हॅव टू गिव अ क्लियर मॅन्डेट आनी म्हाका दिसता येणारे जेन्ना इलेक्शन जातली की गोंयची जनता आमकां काँग्रेसाक भरपूर मेजॉरिटीन आमकां जेन्ना इलेक्शन जातली तेन्ना 2024 डिवायड कोस नो वोट कित्याक तेंगेले मुद्दे अशे आसात तांकां हो डिवायड करपा जाय तांकां सिंगल हँडली इलेक्शन झगडपा जाय न्ही ते मागीर पार्टी येता आनी पार्टी कोणा फायदा करता बीजेपी फायदा लागून ते येवन पार्टी करता प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. मिरामार दर्यांत सकाळी एक बोट सँड बाराचेर शिरकली. बोटीर आशिल्ल्या दोगांक दृश्टी लायफ गार्डान साल्वार केल्यात. ती बोट नेमकी कोणाची तें कळिल्लें ना. कांय जाण म्हणटात खाजगी जाल्यार कांय जाण म्हणटात ती नेव्ही वा कोस्ट गार्डाची आसूंक जाय. भरती आशिल्ल्यान ती बोट काडप शक्य जालें ना. सुक्ती येता तशी ती बोट काडटले. आयज मिरामार बिचार एक सकाळ फुडें एक बोट म्हणटा ती थंयचे सँडबार आहा थंय स्टक जाली. आमकां जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा तेंच्यांनी आमकां अशें सांगलां की 8:30 सुमार एक तांकां कॉल आयलो दृश्टीक आनी तेन्ना एक बोट थंय शिरकल्या म्हणून लो टायड आशिल्लें आनी थोड्या वेळान दृश्टीचे थंय गेले आनी दोन जे मनीस बोटीन आशिल्ले तांकां रेस्क्यू केले. मागीर सान मेरेन ती बोट जेन्ना हाय टायड जाली तेन्ना ती बोट म्हणटा ती उदकान कंप्लिटली बुडलेली आसा. थोडे म्हणटात ती बोट नेवीची आसतली ती कोको बिचा आयली आनी ती आतां पणजे सकयल वचपाक आशिल्ली पूण सँडबाराक शिरकल्ल्यान ती आतां बुडल्या. सद्या तरी रेस्क्यू तें ऑपरेशन जे दोगां जाणांक काडलें तेंच्यांनी आतां बोट काडपाचे ट्राय चालू आसा पूण सद्या हांच्या कडेन नेवी कडेन सद्या व्हडली बोट ना. ती एक वेळ ते फाल्यां सकाळी आयतारा सकाळी ती एक वेळ ती बोट काडपाक येतली जेन्ना लो टायड आसलो तेन्ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खडे आनी स्वप्नील तारी. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. फुडल्या वर्सा सावन शिक्षणीक धोरणाचो दुसरो टप्पो चालीक लायतले. ह्या वर्सा पयलो टप्पो चालीक. 3 वर्सांचेर नर्सरीत एडमिशन आनी 6 वर्सांचेर पयलेंत एडमिशन. गोंय सरकार नवीन शिक्षणीक धोरण 2020 चालीक लायता. संचालक शैलेश झिंगडेन जाहीर केलें. हे धोरण चालीक लायतना एकाय भुरग्याच्या शिक्षणीक वर्साचेर परिणाम जावचो ना म्हण ताणें स्पश्ट केलां. अंदूच्यान आमी NEP इम्प्लिमेंट करता फॉर फावंडेशनल स्टेज. फावंडेशनल स्टेज म्हणल्यार नर्सरी KG1 KG2 फर्स्ट आनी सेकंड आशिल्ली ती आतां फावंडेशनल स्टेज जाल्या. आनी ह्या फावंडेशनल स्टेजीक एज आतां पळय एडमिशनाची ते 3 वर्सां 1 जून पर्यंत 3 वर्सां कंप्लीट जाल्ल्याच भुरग्याक अंदूच्यान फुडें नर्सरीक एडमिशन मेळटलें. पूण हे कितें हो एज क्रायटेरिया आसा तो फक्त नर्सरीक लागता. KG1 KG2 फर्स्टाक हो क्रायटेरिया लागना. फुडल्या वर्साच्यान KG1 4 वर्सां जावची पडटली. ताज्या फुडल्या वर्सा KG2 5 वर्सां जावची पडटली आनी ताज्या फुडल्या वर्सा स्टँडर्ड फर्स्टाक 6 वर्सां कंप्लीट जातकीरूच एडमिशन मेळटलें. सो अंदू आमी NEP इम्प्लिमेंट करता नर्सरीच्यान आनी एज क्रायटेरिया आसतलो 3 वर्सां. जे पळय पोरू नर्सरीक आशिल्ले तांकां अंदू KG1 एडमिशन मेळटलें. पोरू जे KG1 आशिल्ले ते अंदू KG2 पावतले. पोरू KG2 आशिल्ले अंदू फर्स्ट स्टँडर्डाक पावतले. खंयच्याच भुरग्याक पोरू जे स्कुलान आशिल्ले एज पर एज एप्रोप्रिएट क्रायटेरिया जे कितें क्रायटेरिया आशिल्लो त्या हातून जे आशिल्ले भुरगे त्या भुरग्यांक रिपीट खंयचेच वर्स करचे पडचे ना. मुरगांवां उपरांत सांग्यार सोसायटींनी भड्डेल्लो आनी इबाडिल्लो तांदळांनी किडे खावपाची परिस्थिती ना. लोक मोर्चा घेवन नागरी पुरवण खात्याचेर. हो तांदूळ लोक कशे खावपाक शकता? खातें तांदूळ दिवच्या पयलीं तपासता काय ना?
पेड्ड्यार तांदूळ दिवप बंद करात म्हण लोक चाळवल्यात. खात्यान एक्शन घेवची म्हण तांची मागणी. हांवें त्या पिशव्यां पळयलें जाल्यार येदे मोठे किडी उसुसतले आनी घोटेर आसले. त्या खातीर हांवें कितें केलें, तेच टायमार हांव ते तांदूळ थोडे घेतले घोटेरा सकट किड्यां सकट आनी डायरेक्ट हांव सिव्हील सप्लाय येयलो आनी सिव्हील सप्लाय तेंचे मेजार घालून दाखयले पळय हे म्हणजे किड्यां तांदूळ आमी खावपाचे आतांचे आतां म्हणजे स्टॉप करपा लाया आनी म्हणजे दुसरे तांदूळ आमकां दिया. हे तांदूळ आमकां खावपा न्हू, हे म्हणजे गोरू सुद्दां खावपा ना तांदूळ हे तुळ्या किड्यांचे. आतां ते किड्यां जर पळयलें जाल्यार गायरी बी किडी आसता व्हडले ते टायप किडी ते किड्यां पयल्या खावपासूच न्हू. रेशन कार्डाचेर आमी तांदूळ हाडटा जाल्यार हे तांदूळ जाता हे ते व्हडले किडो आसा जाल्यार हे आमी तांदूळ खावपाचे आनी हे पळय इतके 10 किलो तांदूळाचे इतको गोटेर वो म्हाज्या हातीन आहा तो. आनी हे रेशन तर व्हरना जाल्यार थोड्यांगे रेशन कार्डा पासून कॅन्सील जाल्ली आसा आनी हे किडे तर आमी विचून खाल्ले आमकां जेवता आसतना पासून आमकां उगडास येता आनी हे जेवण ते अन्न ते सगळें पोटान वचपाचें आनी आमच्या जिविताचे वयल्यान दुसरो परिणाम जातलो. हे तर किडे खाल्ले जाल्यार हे सोसायटीन आमी आतां सिव्हील सप्लाय घेवन आमी इन्स्पेक्टरा फुड्यान आमी हे उलयला की आमकां असले तांदूळ नाका. तांदूळ आमकां बरो पयसांनी मेळटालो तितलो बरें मेळना आसलो पण आतां ही पाटी भरपूर वायट कीड इतलो भरपूर पडल्या. तांदूळ पळयतना कितें दिसता, किडी पळयतना कितें दिसता? ते जेवण जेवपाचेंच न्हू, ते तांदूळ व्हरपाचेंच ना. कितले वर्सां जाले चालू आसा? हें खरें म्हळ्यार पयलीं साकून चालूच आसलें पण आतां इल्लें चड. तुमकां दिसना अशी जेन्ना मनमानी कारबार करता तेन्ना खंय तरी सोसायटीचें लायसन कॅन्सल जावपाक जाय अशें? कॅन्सल जावपाकच जाय नाजाल्यार त्या शिवाय तर सोसायटी लोकांक कळ्ळें तुका सोसायटीक कळपाक जाय. सांगे तालुक्याक न्ही तर सगळे गोंयांत सगळे गुदावणे असोच स्टॉक आयला. पूण मेजर कंप्लेन येयली तुमचे कडेन येयला सांग्यार आनी ती वाडीव तुमी येयला बाकीच्या खंय सोसायटी तांदूळ ना. तुमचो फॉल्ट आसा हितून कितें तरी? आमचो कांयच फॉल्ट ना. आनी जाता कितें ते साक ते एक 4 आनी 5 साक न्ही खूब हजारांनी साक आसता न्ही ते ओपन करूनय पळोवपाक मेळना कित्याक ते मशीन शिलाय. सुपरवायझींग जायना? सुपरवायझींग लोड भायर काडटा तेन्ना एफसीआयक जाता. एफसीआय ते चेक करून तांणी धाडप आसता एफसीआय. गव्हर्मेंटान बी सांगलें आसा की ओल्ड स्टॉक सगळें दी म्हणून काय भायर कितें विकपा बीन कितें प्रयत्न आसा सिव्हिलाचे? तशें कांय ना. गोंयांत रोखडेच येरादारी कायद्याचे कलम 194D लागू करतले. म्हळ्यार मोटरसायकल चलयतल्या वांगडा फाटल्यान बसतल्यांकय हेल्मेट सक्ती. हेल्मेट तालां वाचोवंक न्हय जाल्यार जीव वाटावंक वापरचे म्हण ट्रॅफिक SP सिल्वाचो उलो. गोंयभर येरादारीच्या बेशिस्तीन लोक मरतात. चलयतल्या वांगड्या फाटल्यान बसतल्यांच्या मरणाचो आंकडो वाडटा म्हण SPन हुस्को उक्तायला. सद्या खंय जागृती करतले. We have decided now to apply section 194D uniformly. My request to you is to give publicity, wide publicity, so that people realize that these helmets are not for avoiding the police. They have to properly strap them as well, because it's one's own life, and loss of life is also loss to the economy as well. And all those insurance policy, everything comes into play. And today if you see, insurance is no longer a social service. We will start awareness. We have already started that awareness. We advise them to wear a helmet. So far we have not started imposing fines, but shortly we will do. बायल घर संसार करपाक शकता हातून दुबाव ना, मात हाज्या बरोबर ती स्वताची वळखय करपाक शकता हातूंतय दुबाव आसपाक जायना. चडश्यो बायलो आत्मनिर्भर भारताक हातबोट लायता आनी स्वयंपूर्ण गोंयच्या वाटेर आसात. आमच्या बरोबर अशीच एक स्वामिनी श्रुती केणी. ती स्वता वेगवेगळ्या प्रकारचे कस्टमायज्ड ज्वेलरी तयार करता. मोती, प्रेशियस स्टोन आनी हेर सामान वापरून मॅचिंग ज्वेलरी खातीर ती फामाद. एका बायल मनशेक फक्त बऱ्यो साडयोच जाल्यो म्हणूं जायना, तांकां जाय बऱ्यो बऱ्यो वस्ती. मागीर त्यो भांगराच्यो आसूं, चांदीच्यो आसूं किंवा मागीर डायमंडाच्यो आसूं.
आनी आतां सद्या ट्रेंडान आसा त्यो कस्टमायज ज्वेलरी. आमची आज हीच मदत करपाक आमच्या बरोबर एक स्वामिनी आसा, श्रुती केणी. हाय श्रुती, वेलकम टू अ सिरीज. सो श्रुती, यू आर इन टू कस्टमायज हँडमेड ज्वेलरी. सो जस्ट टेल आवर व्ह्युअर्स वॉट यू एक्चुअली मीन अबाउट इट. कस्टमायज ज्वेलरी बेसिकली मिन्स तुमकां जाय तशें ज्वेलरी तुमी जाय तशें पॅटर्ना प्रमाणे किंवा बजेटा प्रमाणे बसून तयार करून घेवपाक शकता. म्हजे कडेन तरेकवार ऑप्शन्स आसा स्टोन्साच्यो, लो रेंज स्टोन्साच्यो धरून हाय रेंज स्टोन्साच्यो ऑप्शन्स आसा. सो तुमचें बजेट कशें आसा, तुमचे पॅटर्न्स कशे जाय, लांब जाय, शॉर्ट जाय किंवा चोकर जाय, तरेकवार पॅटर्न्स हांव तुमकां ऑप्शन्स धाडटा. तुमी म्हाका आउटफीट धाडा, तुमचो कलर पॅटर्न धाडा, हांव तुमकां तशें सजेस्ट करपाक शकता. विथ पेंडंट, विथआउट पेंडंट, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर. सो ऑल दीज ऑप्शन्स आर अवेलेबल. यू जस्ट लेट मी नो वॉट यू वॉन्ट अँड आय कॅन डिझायन इट फॉर यू. ओके, सो तुका तो कॉन्सेप्ट पयलीं म्हणजे आयलो खंयच्यान? कित्याक गोंयान आतां सद्या असो ट्रेंड आसा की वस्त म्हणलें की भांगराची आसूंक जाय, साडी न्हेसतकूच भांगर, किंवा मागीर आतां ट्रेंडींग आसा डायमंड. सो आतां हे कस्टमायज्ड हँडमेड ज्वेलरीचो कॉन्सेप्ट कसो आयलो? कॉन्सेप्ट म्हणजे तसो कांय मनान म्हजें नाशिल्लो. इट वॉज रियली अनप्लॅन्ड. माय ब्रँड ॲक्च्युली वॉज एन अनप्लॅन्ड बेबी इफ आय मे सो से. आतां कशें आसा, भांगराची रेट वाडलेली आसा. नॉट एवरीबडी कॅन अफोर्ड ऑर एवरी ओकेजन वी कॅन वेअर गोल्ड. सो समथींग वीच लुक्स एलिगंट आर सेमी प्रेशस स्टोन्स, समथींग वीच इज जस्ट बिलो प्रेशस स्टोन्स. सो जाय तशें बजेटान हांव बसून दिवपाक शकता. तो एक पॉझिटिव्ह पॉयंट आसा. आणि तरेकवार लायक इफ यू इन्वेस्ट इन गोल्ड यू हॅव टू लायक इट्स अन ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बट दीस इज इन अ रिजनेबल रेटीन हांव बसोवन दिता. सो यू कॅन एवरी ओकेजनाक तुमी वेगळे वेगळे कितें घालून ट्रेंड फ्लॉन्ट करपाक शकता. Shruti, just tell me, soon after your studies you got into this or there were some other plans for you? No, actually I never came from a business background. Now that I'm married into a business family, but I didn't come from a business background. I've grown up seeing my father working, cousins working. So I came from a salaried background. So I'm a BSc in microbiology and MBA in finance marketing. Okay. And I was working for a finance multinational company in Panjim for almost 9 years. Shruti, there are many women who are still hunting for a job or who has given job for various reasons. आणि गव्हर्मेंट इज सेयींग की आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोय. सो हाजेर तुजी कितें मेसेज आसतली असल्या बायलां किंवा चलयांक? What I feel is that every time when a woman stands for herself, she basically stands for all women. Women is a round circle, so all women have to be strong. आणि माझी एक मेसेज अशी आसा की लेट्स नॉट पुल ईच अदर डाऊन, लेट्स एम्पावर ईच अदर. सो ही एक आमच्या बरोबर आशिल्ली स्वामिनी श्रुती केणी. शी हॅज गिवन अ व्हेरी ब्युटिफूल मेसेज. अलॉंग विथ युअर सेल्फ ऑल्सो एम्पावर अदर वुमन इन युअर सर्कल. विथ शिरीश कुंकळकर, दिस इज अपर्णा बडिगर फॉर प्रुडंट. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.